काल इथलाच हत्ती आम्ही बघितलाय म्हणून तुमच्याकडे आम्ही मुद्दाम आलोय. काय करतोय ओमकार हत्ती? काही तसं करत नाही, फिरतोय, खातोय, देवाच्या इथे येतो, इथे थांबतो, नदीमध्ये जातो, आंघोळ करतो, परत फिरतो, परत येतो. 7 दिवस झाले पुरे, मंगळवारपासून आज सोमवारपर्यंत पुरे 7 दिवस तो येतोय. आता सकाळी येऊन गेलाय. पण कुणाला हानी कुणाला कधीच हानी करत नाही इकडे. 7 दिवसात तर काय माहीत नाही. पण ते कसं शेवटी लोकांची काही भीती असते थोडी. भीती म्हणजे कोणाला मारेल काय मारेल म्हणून भीती. अजून काय मारला नाही. ते शेती वगैरे खातो, नाचणं, कणसं, केळी वगैरे काही गोष्टी आहेत ते खाऊन जातो समजलं. बाकी काय करत नाही तो. काल काहीतरी गंडेल लावले म्हणजे ते इकडे नाही लावलं, काल नाही, ते 2 दिवसाअगोदर ते तिकडे त्या बाजूला इन्सुली त्या साईड. ते हा. गंडेल म्हणजे काही लोक त्या बाजूला लावतात ना, शेती भाती आहे म्हणून आपल्या लोक ह्याच्या एरियात जाऊ दे म्हणून काय कर. इथे आमचे लोक कोण काय करत नाही. आता कुठं आहे तो? आहे इकडे पण खाली आहे, तिकडे जावं लागेल. येईल तो संध्याकाळी इथेच. हो हो 100% येणार. मग गेली 7 दिवस इथंच येतोय? 7 दिवस इथे येतो. अरे वा. 7 दिवस. आज सकाळी आला, रोज येतो सकाळ संध्याकाळ. काका काय आम्ही आता बघत आहोत की जिथं मंदिर आहेत किंवा मंदिरं आहेत किंवा तुळशी आहेत त्यांच्या बाजूलाच तो येतोय. तुम्हाला काय वाटतं याच्या संदर्भात? म्हणजे काहीतरी देवाचं असेल त्याच्या मागे काहीतरी. आता काल इथे प्रत्यक्ष समोर उभा राहिला, समोर केली, खाली केला आणि आंघोळीला गेला तो. हो. परत संध्याकाळी आला. ते चालूच आहे त्याचं चक्र. इथून कुठे दूर गेला तरी परत तो येतोय इथेच. टोटल 7 दिवस, मंगळवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार आणि आज सोमवार. आज आला, सकाळी येऊन गेला. 8:30 वाजता बरोबर आला होता. 8:30 वाजता. मग आता आंघोळला किंवा विश्राम करत आहे? तिथून आंघोळी केली त्याने. तिथून तो तिकडे पलीकडे बागातून असा तिकडे आराम करतात, बसला तिकडे खाली बसलेला आहे. तिथे ते वन विभागवाले आहेत, ते सोडत नाही पुढे लोकांना, कारण झोपल्यामुळे तो आहे आरामशीर. एकच म्हाका सांगात, आता आम्ही एक्झॅक्टली खंय आसात? आम्ही आमचं विसर्जन करता. गणपती 5 आसा आमचो वाकोली आईरवाडीचो आणि हयच आम्ही गणपती विसर्जन करता. पळय तुम्ही पळयता जाल्यार तो पयसय ना, ऑलमोस्ट आमच्या फातरीत कडेन आसा. आम्ही 10 मीटराचेर आसा. 10 मीटराचेर. पण ह्या आता गेली कितले दीस हांगाच आंघोळ करपाचो आसा? सॅटर्डे म्हणजे 8 ते 9 दीस जाले. आज सोमार म्हणजे 10 दीस जाले ताका. तो हांगाच न्हाता बी आनी वयर येता. वयर ताका खावपाक आसा, सगळें आसा आणि तो हे करता, हांगाच आसता. कोणाक अजून पर्यंत तशी हानी मी तशी काय केलेली ना? काय करूंक ना. आमच्या गांवांत सुद्धा गेला तो, पूण खंयच्या घराकडे डॅमेज केला काय केला अशें कांयच ना तेचे. ह्यो तेचो सदचो डेलीचो प्रोग्राम आसता. मागीर हातून केळीची झाडां आसतली किंवा आनी माड आसतले, कितें फोपळी आसतली, हेंची कितें हानी? केळीची बरीच हानी केल्या त्यांनी, पण फोपळी बिपळी माडाक बी आमच्याकडे कोणाकडे त्यांनी हे करूंक ना. फक्त कितें भात शेती आसा पळय तो वयता, ते खाता, कितें तरी उडयता, इतलेंच. न्हावन खंय वयतलो तो? कितें म्हणटा? न्हावन आता तेचे न्हावन परतून आमच्या देवळा कडेन येतलो तो. तिचो रुटीन जाला. देवळा कडेन येतलो, प्रणाम केल्या भशेन करतलो आणि परत तो शेतान वयतलो आणि थंय केळीन वयतलो आणि मातसो या करता. म्हणजे आता गांवांत जर पळयशीत जाल्यार जितली देवळां आसतली किंवा ल्हान ल्हान घुमटे आसतले ह्याच भागांनी तो दिसता. सगळ्या देवळा कडेन वचून प्रणाम केल्ल्या भशेन करता. आता तुम्ही जर वयता थंयच्यान 100 मिटरार 2 देवळां आसा. दोनूय देवळा कडेन वयतलो, सोंड वयर करता आणि सगळ्यांक प्रणाम करून केल्ल्या भशेन करता आणि वयता. ग्रामस्थय मोठ्या प्रमाणात हांगा दिसतात एकत्रीकरण. तांकां कितें हानी मी तशी कितें? कोणाकूच ना. कोणाक विचारलें कोणाकूच ना. लॉस अशें कांयच करूंक ना. फक्त एक शेताचे नुकसाण इतलें कितें रायस आहा, भात शेतीची नुकसाणी. आता भात शेतीचे जे आता पिकां आयिल्लेले आसा आनी त्याच्या खातीर जे ग्रामस्थ किंवा महिला आसतली ती थंय वता, तांकां कितें त्रास बी अशें ना? काल 2 दीस पयलीं त्यांनी मातसो हे केल्ले, एका दोगांची फाटलाग केलो त्यांनी, पूण तशें हार्मफूल अशें काय करूंक. ओमकार हत्ती जी देव आईश्वर प्रसन्न म्हणून जे मंदिर आसा त्या मंदिराच्या कुशीक आयिल्लेले आसा आणि हांव जो आतां आसा थंयच्यान ना म्हटलें जाल्यार एक 10 मिटराचेर ओमकार हत्ती आसा. लोक हांगा भरपूर मोठ्या प्रमाणात जमलेले आसात पळोवच्या खातीर, पण कोणाकच अजून पर्यंत अशा पद्दतीची हानी केन्ना करूंक ना अशें तेंचें म्हणणें आसा. एकंदरीत ओमकार हत्ती गेली 8 दीस ह्या वाठारांत आसा. ह्या वाठारांत आसतना सुद्दां काही लोकांचें अशें म्हणणें आसा की आमकां केन्नाच कोणी
हत्तीन आमकां त्रास करूंक ना आणि त्याच्यामुळे त्याच्या स्वागतासाठी हे लोक सगळे जमलेले आसा अशी परिस्थितीन हांगा दिसतात सगळे. ओमकार ना म्हटल्यार बिंदास्त ह्या गांवांत आरामात रावता न्हिसता. बाजूची जी न्हंय आसा त्या न्हंयेन आरामात ते आंघोळमीत करून पुन्हा परत एकदा हांगा देवळाच्या बाजूक येता. तांचे खूब जाणांचे गांवकारांचें मत आसा की ओमकार हत्ती जो हांगा जी मंदिरां आसा ल्हान ल्हान घुमटे आसा त्या घुमट्या कडेन वचून तांचें दर्शन घेवप तांचे कडेन रावप अशा पद्दतीचे सिच्युएशनान ओमकार हत्ती रावलेलो आसा. तांचें म्हणणें आसा की एका अर्थान गणपतीच ह्या गांवांत पावलेलो आसा आणि त्याच्यामुळे आमी गणपतीचें दर्शनच एकंदरीत घेता गेले 7 दीस 8 दीस अशें तांचें म्हणणें आसा. ओमकार हत्तीक जे हांगासले ग्रामस्थ आसात ते एका मिटराच्या अंतराचेर उबे रावन तांकां एका वाटेन व्हरपाचो प्रयत्न करता आणि ओमकार ती गाडी उडोवं नाका ते उदक उडोवं नाका अशा पद्दतीन जर सांगले जाल्यार सुद्दां तो आयकता. अशा पद्दतीचो आमी जेका मानसोळो म्हणटा अशा पद्दतीचो मानसोळो हत्ती हांगा जाल्लेलो आसा. पेडण्याच्यान विनोद मेथर.